सरकारान बुधवार मेरेन एंट्री फीचे कोफुसांव सोडोवचें. गोंयचे बसवाले आनी ट्रान्सपोर्टरांक एंट्री फी लावपी अधिसुचोवणी फाटीं घेवची म्हूण प्रायव्हेट बसवाले मागतात. बुधवार मेरेन निर्णय जालो ना जाल्यार बिरेस्तारा धारगळे धरण्याक बसपाची शिटकावणी बसवाल्यांनी दिल्या. निलंबीत केल्ल्या पीआय खंय परत ड्युटेर घेवन दक्षता खात्यांत घाला. दक्षता खात्याचेर विश्वास दवरपाचो ना म्हूण बसवालो सुदीप तामणकार मिडिया कडेन उलयलो. पीडब्ल्यूडीन 1 जूना सावन गोयच्या आनी शेजारच्या राज्यांतले प्रायव्हेट बसवाले आनी ट्रान्सपोर्टवाल्यांकडल्यान एंट्री फी घेवंक सुरवात केल्ली. उपरांत गोयच्या ट्रान्सपोर्टवाल्यांनी बोळां मारपाक सुरवात केल्ल्यान सरकारान ही अधिसुचोवणी गुटलावन दवरली. अधिसुचोवणी फाटीं घेवची ना जाल्यार बदलची म्हूण बसवाले मागतात. आमी सरकाराक एडवान्सान टॅक्स भरता आसतना जो पळय एंट्री टॅक्स गोयच्या गाडयांक लायता तो मुळान इलिगल आसा तेन्ना तो इमिजिएटली सरकारान नोटिफिकेशन विथड्रॉ करचें किंवा जर चुकोन तर ते येयला जाल्यार तितून सुदारणा करची अशी आमी मागणी केल्या नोटिसींतल्यान. बुधवार पर्यंत जर निर्णय घेयना हेचेर जाल्यार बेरेस्ताराक एक दिसाचो धरणे दवरपाचो कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा. म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे फ्रांसीस कॉर्त म्हणून पीआय तेका थंयसर हाडून बसयल्लो आहा. जो मनीस इलेक्शना कडेन भ्रश्टाचाराच्या प्रकरणान सस्पेंड जाल्लो त्या मनशाक आयज हाडून विजिलन्सान बसोवन सरकार कितें दाखोवपाक सोदता सर्वसामान्य लोकांक. तेका लागून ह्या विजिलन्स डिपार्टमेंटाचेर विश्वास आतां व्हडलोसो काय उरलेलो ना. तेका लागून आमी ह्या जो पळय कितें प्रकार आसा एंट्री टॅक्साचो तो आमी कंप्लेनूय करपाक व्हडली दखल घेवंक ना. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. 2008 जाल्ल्या 26 लाखांच्या फ्रॉडाक तेन्नाचो सचिव चेतन देसायाक जबाबदार धरत जीसीएचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकारान गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचो कारभार नितळ करपाचे हेतान मोठें पावल मारलां. आतां कांय दिसांचेर वेंचणूक आयिल्ल्यान चेतन आनी तेन्नाचो खजिनदार बाळू फडकेन पयशे परत दिना जाल्यार तांकां वेंचणुकेक रावंक मेळचें ना म्हूण दोतोरान शिटकावणी दिल्या. चेतन म्हणटा हो खंय दोतोर साळकाराचो इलेक्शन स्टंट. ताणें जीसीए हायजॅक केल्या. पळयात हो कॅशबुक. गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचे अर्थीक वेव्हार हातूंत नोंद जाल्यात. मे 2008तली ही एंट्री 26 लाखांची कॅश रक्कम होको इंजिनियरिंगाक दिल्या म्हूण नोंद जाला. आतां ही पळयात मुंबयचे हे कंपनीन धाडिल्ली ईमेल. ते म्हणटात हे पयशे तांकां कोणें दिलेच ना. 28/5/2008 when Mr. Chetan Desai was secretary and Mr. Vinod Phadke was treasurer. Narvekar was, if I am not mistaken, I have found that Narvekar was out of station on those days. He was not in India. And तातूंतलो secretary जो तेन्नाचो आशिल्लो चेतन देसाई, he is now the chairman of the marketing committee of the BCCI. So this fraud was done by the chairman of the marketing committee of the BCCI. So it is very important. So that 26 lakhs एका हातून काडप आनी दिवप कॅश is totally unfair. जीसीएचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकार म्हणटा हे पयशे तेन्नाचो सचिव चेतन देसाय आनी खजिनदार बाळू फडकेन परत करूंक जाय ना जाल्यार तांचेर केस करतलो. सी जावं आय हॅव टू स्टडी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान कितें आसा तें. म्हाका पोलिसा कडेन करून फायदो आसा काय हांव आमची कमिटी करून बाबा तुमी पयशे परत दिया म्हूण तांकां पयलीं एक लेटर बरयलो हे तुमच्या नांवान आसा आयदर यू रिटर्न ऑल दीस मनी बॅक बिकॉज दीस वील बी लायक अ ड्यूज दे हॅव टू पे अदरवायज दे कॅनॉट फायट अ इलेक्शन. 26 लाख तुमी खंय केले ते तुमी दाखयना जाल्यार इट इज लायक ड्यूज टू यू न्हय. दे हॅव टू पे बाय 16, 17, 18, 19 is the scrutiny. 19 is the scrutiny. Otherwise, I will raise that there is dues of this much money is these two players. They cannot contest the election only. कॅमेराचेर उलोवपाक न्हयकार दितना चेतन देसायन हो सगळो इलेक्शन स्टंट म्हूण दोतोर साळकाराचो आरोप खोडून काडलो. साळकारान जीसीए हायजॅक केल्या अशें चेतन म्हणटा. इलेक्शन लागीं पावल्या उपरांत हे सगळे करपाची साळकाराक गरज कितें हाचे पयलीं कितलो ते बरोबर काम करताले तेन्ना कित्याक साळकार उगी रावलो असो चेतनाचो प्रस्न. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.